बेतकी खांडोळा येता त्या मेगा प्रकल्पाक गावचे लोक विरोध करतात. बेतकी खांडोळा संवर्धन समिती म्हणटा गॅराचो हो मेगा प्रकल्प पुराय बेकायदेशीर. ताका राजकीय तको आसा म्हूण बेकायदेशीर आसूनय प्रकल्पाचे काम चल्लां. प्रकल्पाक लागून गांव काबार जातलो असो लोकांचो दावो. प्रकल्पा आड खर आंदोलन करपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. बेतकी खांडोळाच्या गॅरा प्रकल्पावेल्यान थळावे चाळवल्यात. प्रकल्पा आड गांव एकठांय जाला. थंयचे बेतकी खांडोळा संवर्धन समितीन हो विशय लावन धरला. प्रकल्प कायदो आनी नेम मोडून चल्ला म्हूण समितीचो आरोप. एरिया जी आसा ही आमच्या ड्राफ्ट प्लॅनान ड्राफ्ट 2021 RP प्लॅनान हातूंतली अर्दो सर्वे नंबर NDZ इको 1 म्हणून मार्क केल्लो आसलो. हो इको 1 आनी हे मार्क करपाक कारण म्हणजे त्या भागान अर्द्या भागान गच्च झाडी आसा, फॉरेस्ट आसा आनी स्लोपिंग एरिया आसा. 20% परस चड स्लोप आसा. ह्या कारणाक लागून तेणें ड्राफ्ट प्लॅनान ताका NDZ म्हणून मार्क केल्ले की थंय कांय डेव्हलपमेंट करचें न्हू म्हणून. ही एरिया फक्त एक पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेवन पंचायतीन की आख्खो 30/1 सेटलमेंट जावचो म्हणून एक हे घेवन फायनल RP आमच्या ते पार्ट सगळो सेटलमेंट म्हणून दाखयला. गेरान एनवायरमेंट क्लियरन्साक मागणी केली डिसेंबर 2010. एनवायरमेंट क्लियर तितून ताणें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपलो दिवचो पडटा. फॉर्म 1 आनी 1A फॉर्मान ताणें ते सगळे तितून नोंद करून दिले. तितून सगळी जी म्हायती आसली ती सगळी चुकीची दिल्या. आनी ती एरिया जी आसा जी दाखयल्ली स्लोपिंग आसा ती ताणें ऑलमोस्ट फ्लॅट आसा कशी दाखोवन ताणें कॉन्ट्रोल प्लॅन सबमीट केला. 764 घरां आनी 72 व्यावसायिक आस्थापना इतलो मोठो प्रकल्प बेतकी खांडोळा येता. लोकांक तो नाका. गांवाच्या सध्याच्या लोकसंख्ये परस दोपरादीन लोकसंख्या हे प्रकल्पात रावतली. प्रकल्पाक उदक दिवपाची ताक PWD कडेन ना. बोरवेल मारल्यार गांवाचे उदकाक हाल जातले. जेन्ना आमी PWD कडेन लेटर धाडले RTIच्या अंडर की इतके पाणी तुमकां फक्त सेकंड फेजीक 220 क्युबिक मिटर डेली तांकां सप्लाय करूंक मेळटलें काय म्हणून जाल्यार ताणें डायरेक्ट आमकां बरोवन धाडलें की आमकां मेगा हावसिंग प्रोजेक्टाक आमचे कडेन पाणी ना सप्लाय करपाक. म्हूण तांकां जेन्ना परमिशन दिता तेन्ना TCBन कशी दिल्या यू अरेंज फॉर युअर ओन वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. आतां तो पाणी खंयच्यान हाडटलो हो विचार कोणाकूच करूंक मेळना. पाणी खंयच्यान काडटलो तो बोर मारतलो आनी पाणी काडटलो. हे जर सगळें पाणी जर ह्या मेगा प्रोजेक्टान बोरवेलान जर काडलें सगळें पाणी जाल्यार आमी सगळे 5 वर्सां केल्लें काम फुकट. राजकीय तेको आसल्या शिवाय हो प्रकल्प उबो रावंक शकना. हे चल्ला ते राजकीय तेक्याचेरच असो समितीचो दावो. आनी आमी कशेंय जाल्यार हे प्रोजेक्ट जावपाक दिवचे ना अशें ठाम धरला. कित्याक ही इरेग्युलेटरीज करून हे केल्लें आसा. हे केल्लें पॉलिटिकल बॅकिंगाक लागूनच जावंक शकता नाल्यार जावंक शकना. त्या प्रकल्पाचेर जो प्रकल्पाविशयी जो गैरव्यवहार जाला तेजेर कांयच ॲक्शन घेवप ना. म्हणजे पंचायत विद्यमान पंचायत मंडळ आसा ते एक प्रकारे ताका सपोर्टूच करता अशें आमी म्हणूं येता. प्रकल्प बंद वडयलो ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी गांवचे समितीन दिल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मोठ्या हावसिंग प्रकल्पांक लागून ताळगांवची शेतां सध्या पिड्ड्यार जावंक लागल्यात. थंयच्या शेतकारांक हुस्को जाला. ताळगांवच्या शेतांनी उदक तुंबून उरता. रस्ते काबार जाल्यात. शाळेचे प्रस्न उपरासल्यात. सगळे प्रस्न घेवन थंयचे शेतकार निकतेच मुख्यमंत्र्याक मेळून ताच्या कानार ह्यो गजाली घाल्यो. मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां लक्ष घालपाचें उतर दिलां. ताळगांवांत सिवरेज आनी ड्रेनेज सारकी ना. उदक सारकें गळना. ताका लागून शेतांनी उदक तुंबून उरता. पीक पेड्ड्यार जाता. शेत करपा खातीर शेतांतल्या उदकाक वाट करून दिवची म्हूण शेतकार मागतात. Farming sector is the traditional waterways are blocked due to the construction work which was taken up, road construction and widening of the roads. So we have urged the CM to do the needful. I mean to open up the traditional waterways. ताळगांवचे रस्ते सामके काबार जाल्यात. सेवरेजीच्या नांवान जे रस्त्यांचे डिगींग जे चालू आशिल्लें तें सामकें अनप्लॅन्ड मॅनरान चालू आशिल्लें आनी खुबशे एक्सिडेंट जावंक लागले. लोकांची व्हेहिकल्स डॅमेज जावपाक लागली. शाळेक दुरीग बांदतले जाल्यार कांय लोक आडमेळी हाडटात म्हणूनय थंयचे भाजपा फुडाऱ्यांची कागाळ. खुबशा स्कुलांची एक कंपाऊंड वॉल परमिशन सुद्दां मेळिल्लें आसा ती बांदपाक. ते बांदपाक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम चालू करता आमकां ती प्रिंसिपल सांगता की कोण तरी गुंड येता आनी तें काम आडयता म्हणून. सो हाजेरूय आमी हे CMच्या आतां नोटिसान हाडिल्लें आसा. तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. जिल्लोधिकारी पिट्टा म्हणून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी ऑफिस सुटले उपरांत मंगळारा कार्यालया भायर धरणे धरले. जिल्लोधिकारी अगरवाला आड घोशणा दिल्यो. ताची बदली करची म्हणून कर्मचारी मागतात. पणजीसान आयिल्ल्या सरकारी कर्मचारी संघटनेन ह्या मागणेक तेंको दिला. जिल्लोधिकाऱ्याची बदली कर मेरेन ऑफिस सुटल्या उपरांत सदांच धरण्याक बसपाचें कर्मचाऱ्यांनी थारायलां.
दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करची म्हूण जिल्लोधिकारी कार्यालयातले कर्मचारी मागतात. ऑफिस सुटले उपरांत तांणी धरणे धरून अगरवाला आड घोषणा दिल्यो. तांकां सरकारी कर्मचारी संघटनेनय तेंको दिला. आमचो फक्त एकच डिमांड आसा की अगरवालाक हांगसरल्यान बेगीन बेगीन निकळपाचो. रिजन म्हळ्यार तो हॅरेसमेंट इतलो करता की बियॉन्ड टॉलरन्स. इतलें करता की थोड्यांक सस्पेंड करपाचें, कोणाक सर्टनी दिवपाचें, हेजे शिवाय तो बरें काम कांयच करिना. जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करमेरेन ऑफिस सुटले उपरांत सदांच धरण्याक बसपाचें थंयचे कर्मचाऱ्यांनी थारायला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.